आता पळोवया गोयच्या हेर सरभोंवतणेच्यो कांय खबरो। मडगांवां फाटल्या एका वर्सांत सुमार 55 कोटींची कामां जाल्यात म्हूण दिगंबर कामतीन कामांचें लिस्ट मिडियाक दिलें। नॉर्मली इलेक्शनाक एक वर्स जातकीर सदांच हांव प्रेसाक मेळून एक कितें एक वर्साक जालें ताजे सगळे डिटेल्स ब्रीफ करता। डेव्हलपमेंट वर्क्स विच हॅव बीन कंप्लीटेड ड्युरींग लास्ट 1 year, तातूंत भितर मेजर आसा ते उदकाची कामां 2 आमी सामकी प्रायोरिटीचेर, म्हणजे ज्या लोकांक उदक मेळना आशिल्लें, ते गेलिना कडले ही एरिया पळय आहा बिल्डिंगे बी आहा तांकां उदक मेळना आशिल्लें, तांकां उदक वयर चडपाक प्रॉब्लेम जाताले कारण लायन बारीक आशिल्ली। ती लायन आमी मोतीवेल्यान स्पेशल डेडिकेटेड लायन हाडून त्या एरियाक तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो। मेजर वर्क्स वी ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन एंड आय थिंक total all the 3 pages total works comes to around 55 crore। कितना 55 crores। चर्चिल चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि पंचायत महिला शक्ती अभियानान बाणावले फ्री आय चेकअप आणि फ्री होमिओपॅथी कॅम्प दवरिल्लो। महिला शक्ती पळय ताजे प्रेसिडेंट आमगेले बाय नेली आनी गाविता सेक्रेटरी हो एक ग्रूप आहा आमगे दुसरे गांवचे पॉयंट 5 आहा ते आमगेले आदले सरपंच ट्रस्टी हो एक व्हडलो ग्रूप ती मरे सदां आय कॅम्प करता आनी आय कॅम्प करता तुमचे आय कॅम्पाक तुगेले पयशे कांय न्हू म्हणल्यार तूं 4000-5000 जाय एक वकलाक ती 160 घेवन दिता आनी सांग गरीब आहाय तांकां हांवें सांगलां हांव दिता म्हणून। दुसरो पॉयंट आमगेले दुसरे आमी गांव पळय गोल्ड मेडलिस्ट ते सतीरा म्हणून ताणें होमिओपॅथीक ताणें हांव धाडले फ्री दिवपाक लोकांक। At least 90 people benefited from this camp yesterday. Future is tomorrow. Mahila Shakti is having it in Ponda, and then in Porvori, and after that we are having it in Satari. So these constituencies we are covering up, and 19th we are having a workshop in North Goa where Vinod Palikar will be the chief guest, and on 25th in South Goa. पेडण्या नरेंद्रचारीजी महाराजाच्या श्री संप्रदायाचो वृक्षारोपण सुवाळो जालो। मंत्री बाबू आजगांवकर थंय पावलो। बरें काम करता तितल्यान आतां थोडे सोऱ्याची नांव काडून उडयलें म्हणजे महाराजाचें जें काम आसा तें लोकां खातीर काम आसा। आज सुद्दां हांगा झाडां लावपाचो तुमी प्रोग्राम घेतला पोल्युशन मुक्त गोवा त्याच्यातले व्हडलें काम ताणें आपणें घेतलेलें आनी झाडां लावप आतां तुका झाडां बद्दल म्हायती भरपूर दिवची आमच्या गोंयचे खातीर बरें कारण गोंय हें झाडां उडोवन करून काबार गेला की तुगेलें सगळें कॉन्क्रीट जंगल जाता सगळे कडेन डेवलप जाय पण झाडां उडयता तितली झाडां लावप जाय। आमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाडटा झाडां कट करपाक पण जितली कट करता तितलो तो लायतो। डेव्हलपमेंटूय जाय, विकासूय जाय, प्रोजेक्टूय जाय आनी आमचे झाडांय आमकां सांबाळपाक। आयतारा बेताळभाटी ग्रामसभेत CRZ नोटिफिकेशन आणि बेकायदेशीर बांदकामांचो विशय गाजलो। Issues what Jogi has already mentioned in the development committee regarding the fishermen. The issues are very dangerous there because they will not have any space to do the fishing activities over there. Secondly, there are other issues related to that. So, Sadhya CRZ राज्यामध्ये 2 शिबिरात सेंट्रल गव्हर्नमेंटने प्रपोज केला पण 50 meters. Okay, so that is very dangerous. And we Gram Sabha I would like to ask the Gram Sabha to take a decision in the interest of the villagers to initiate action on all commercial and illegal structures, temporary or permanent, that do not have a setback from the center of the road within 12.5 meters. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।